कतारच्या गोवन वेलफेअर असोसिएशनान गोयचे कारितास संस्थेक 2 लाख दिल्यात. संस्थेचो मुखेलूस सावियो डिसिल्वान गोयचो आर्चबिशप फिलिनेरी फेर्रामाक शेनवारा चेक भेटयलो. ह्या वेळार गोयचो आदलो मुख्यमंत्री लुइजिन फालेर आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. We started with Gujarat earthquake victims because that time there was earthquake in Gujarat, and we gave a talk every year we will continue this. And then when I came in contact with Luis, and he recommended, because I was asking whom to give charity in Goa now, so he introduced me Caritas. So we started La de Santa Teresa in Margao, followed by Cavelosi HIV, and then we continued since then every year. In the name of Caritas Goa, I would like to thank the Goan Welfare Association Qatar for generously donating a sum of 2 lakhs to the for the various works that Caritas has been undertaking in the state of Goa. We are very grateful to them. It's my duty to help anybody from Goa when there are any problems and difficulties. So if at all I have done something, it is my duty I have done. देशातली गरिबी उणी करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय वावरूंक जाय अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान म्हळां. ग्रीन ट्रायंगल सोसायटी आनी DCCI मेळून घडोवन हाडिल्ल्या भोवमान सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार समाजा खातीर मोलाचें योगदान दिल्ल्या कंपन्यांचो आनी संस्थांचो भोवमान जालो. The political class has failed this country because we have increased the number of below poverty line people. Over a period of time, the numbers have been increasing. It should have been reducing. There is always a beginning, and we are aware of the problems, the issues involved, but we have begun, I feel. If you have well begun, is half done, they say. We have to carry on with the good work, and everybody has to contribute. Everybody has to contribute. It is not one person or one company or one institution that has to come forward. It has to be a collective effort. Our idea behind starting this event was to promote corporate social responsibility within the corporates and to bring smile on the face of the deprived in the state of Goa. ओडिसा 27 डिसेंबराक जावपा आशिल्ल्या सिनियर नॅशनल जुडो सर्तीक गोंय टीमीचें सिलेक्शन जालें. पूण अकस्मात चलयांच्या 57 किलो सकयल्या गटा खातीर गोंय जुडो संघटनेन 24 डिसेंबराक सिलेक्शन ट्रायल दवरल्या. ह्या गटात अन्नपूर्णा मल्ल्याची नोव्हेंबरांत निवड जाल्ली. ते प्रशिक्षण शिबिरातूय वांटेकार जालां. 17 डिसेंबर मेरेन टीमींनी एंट्री दिवपाची अट आसा. तरी पूण नेम मोडून संघटनेन सिलेक्शन ट्रायल दवरिल्ल्यान तातूंत कोफुजांव आसा म्हूण अन्नपूर्णाक दुबाव येता. गोंयची टीम 25 डिसेंबराक ओडिसात वचपाक भायर सरतली. हांव सिनियर नॅशनलाक सिलेक्ट जाला. म्हजो पॉयंट हो की हांव सिलेक्ट जाल्लें सिनियर नॅशनलाक ऑन लास्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर, आनी आतां कॅम्पूय चालू आसा आमचो नॅशनल कॅम्प, आनी तोय अटेंड केला हांवें. आनी म्हाका 21 एक लेटर येता की तुजो एक परत रिसिलेक्शन बावट जातलो म्हणून ऑन 24. आनी आमची टीम 25 हांगा वता, गोंयांतल्यान वता, ओरिसा वता. आरवी शिंत्रे म्हणून कोच आसा, ताच्या चली एक अर्चना शर्मा म्हणून तो 24 येता, आनी तेज्या बरोबर म्हजो बावट आसा. ते NIS कॅम्प करता आनी ते सिलेक्शना दिसा एबसेंट आशिल्ले. आनी फूल टीम बी आमची हें केली, कन्फर्म केली, आनी 17 डिसेंबर एंट्रीज सगळ्यो धाडल्या नॅशनलाक. बट स्टील ते बावट घेता म्हणल्यार म्हाका इनजस्टीस सर म्हजे कडेन जाता. म्हाका हाजे पयलीं कांयच सांगूं नाशिल्लें. इफ सांगिल्लें बी जाल्यार हांव प्रोफेशनल म्हजो कोर्स तो सोडून हांव प्रॅक्टिसेक बी वचप जायनाशिल्लें म्हाजें. हय, हो फर्स्ट टायम इन गोवन स्पोर्ट्स. शिंत्रेचे स्टुडंट ते, हें जस्ट बिकॉज ते आरवी शिंत्रेचे स्टुडंट म्हणून. आनी तेणे हांवूय स्टेटीक खेळ्ळा, तेय स्टेटीक खेळ्ळा. ते मातशें म्हज्यान चड एक्सपिरियन्स. तेणे नॅशनलाक खुबदां केला, हांवूय गेला नॅशनलाक, पण ते नॅशनलाक तेणे मॅडल अशें कितें करूं ना, पण ताका स्पेशल प्रेफरन्स दिला. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरां चित्रां हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.